नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेंत आयज शेती, विद्यापीठां, पोषण आहार, रेल्वे उदरगत ह्या सारक्या विशयाचेर जाला निर्णय. बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या म्हायती. भारतीय जनता पक्षाच्या वांगडी अभियान मोहिमेक आयच्यान जाली सुरवात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षाचे पयले वांगडी. गोयच्या सगळ्या शिमेवेल्या तपासणी नाक्यांचेर इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम जातली सुरू. गोंय दोडामार्ग पुलीस आउटपोस्टाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली म्हायती. गोंयांतल्या आप वावुरपी बायला गटांनी चवथे निमतान तयार केल्ल्या जिन्नसाच्या दिवचले चवथ बाजारांत जालें उक्तावण. 5 दिसांच्या चवथ बाजाराक जाली सुरवात. आणि पॅरिस पॅराऑलिंपिक खेळां सर्तीत बॅडमिंटन दादल्याच्या एकोड्या गटात नितीश कुमार हांकां फावो जालें भांगरा पदक. राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबीं. पळया खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळात आयज शेती, विद्यापीठां, पोषण आहार ह्या सारकेल्या विशयाचेर वेगवेगळ्या येवजण्यांक मंजुरी दिल्या. सुमार 2817 कोटी गुंतवणुकीच्या डिजिटल शेती मिशन ह्या येवजणेचो तातूंत आस्पाव आसा अशी माहिती बसके उपरांत माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. ह्या येवजणेक लागून शेतकारांची जीण सुदारतली आनी तांच्या येणावळींत वाड जातली अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. आयचे बसकेंत 3919 कोटी रुपया खर्चाच्या अन्न आनी पोषण सुरक्षा योजनेक लेगीत मान्यताय दिल्ल्याचें तांणी मुखार सांगलें. कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए. पहला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है. कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है. 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा. इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे. एक रहेगा एग्री स्टैक, दूसरा रहेगा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा. और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, प्लानिंग के लिए जो चाहिए इनपुट्स, वो सब. केंद्र सरकारान 2291 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या शेती, शिक्षण आनी प्रबंधन येवजणेक आयच्या बसकेंत मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. 1702 कोटी रुपया तरतूद जनावरांची भलायकी आनी तांचो आंकडो वाडचो हे खातीर ह्या येवजणेंतल्यान काम करतले अशी माहिती तांणी दिली. क्रॉप साइंसेज, विशेषकर साइंटिफिक इनपुट मिले जिससे कि भारत को 2047 तक जब हमें विकसित भारत का जो हमने लक्ष्य रखा है, इसके लिए कैसे हम अपने किसानों को तैयार करें, कैसे अपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को तैयार करें जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047, उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए. इस प्रोग्राम में ये 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है. 3979 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है. सबसे पहला रिसर्च एंड एजुकेशन पे बहुत जोर दिया जाएगा. कई तरह की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और उन सब में कोर्स करिकुलम को चेंज करना, उसमें नए तरीके से पढ़ाना और एक कंटिन्यूसली पढ़ाई हो सके वैसी व्यवस्था करना, किसान कैसे उस एजुकेशन का लाभ उठा सके. मुंबई ते इंदोर ह्या 309 किलोमीटर लांबाईच्या नव्या रेल्वे लायन परियोजनेक आयच्या मंत्रिमंडळ बसकेत मान्यताय दिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. सुमार 18,036 कोटी रुपया ह्या येवजणेक खर्च जातलो आनी ती 2028 ते 29 मेरेन पुराय जातली अशें मंत्री वैष्णव हांणी मुखार सांगलें. एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी और खासकर जो मुंबई
भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है, जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ ह्यूमन डेज, मैन डेज लिखा है लेकिन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ह्यूमन डेज, 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे। और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉझिटिव्ह आहे। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 दिसाच्या महाराष्ट्र भेटीर आसात। आयज पयल्या दिसाक राष्ट्रपती मुर्मू हांणी कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी मंदिराक भेट दिवन पुजा अर्चना केली। ते उपरांत राष्ट्रपती वारणा नगरांतल्या श्री वारणा महिला सहकारी संस्थेच्या भांगरा वर्सुकी सुवाळ्यांत वांटो घेतलो। आपल्या उलोवपांत तांणी देशाच्या उदरगतीत सहकाराचें योगदान मोलादीक आसा अशें सांगून देशांत 8 लाखा परस अदीक सहकारी संस्था कार्यरत आसा अशें म्हळें। तरणाट्यांनी सहकार मळार येवन आधुनीक तंत्रगिन्यानाचो चडांत चड वापर करचो अशें तांणी सांगलें। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। इस सफलता में सहकारी समूह का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रायः सभी राज्यों में दुग्ध उत्पादन प्रमुख रूप से सहकारी संस्थाओं द्वारा उत्पादित और वितरित किए जाते हैं। आपका वारणा दूध इसका एक उदाहरण है। केवल दूध ही नहीं, उर्वरक, कपास, हैंडलूम, हाउसिंग, खाद्य तेल यानी जैसे क्षेत्र में सहकारी संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। इफ्को भारत ही नहीं विश्व के अग्रणी सहकारी संस्थाओं में से एक है। सहकारी संस्थाएं ना गरीबी दूर करने हैं, खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाए हैं। लेकिन इस तेजी से बदलते हुए समय में सहकारी संस्थाओं को भी अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, साथ ही मैनेजमेंट को प्रोफेशनल बनाना चाहिए। आपल्या दुसऱ्या दिसाच्या भेटीत राष्ट्रपती फाल्यां पुण्यातल्या सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयातल्या 21व्या दीक्षांत सुवाळ्याक संबोधित करतली। ते उपरांत राष्ट्रपती मुंबईत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शतक महोत्सवी कार्यावळींत वांटो घेतली। तिसरे आनी निमाणे दिसाचे भोवणेंत 4 सप्टेंबराक राष्ट्रपती मुर्मू मराठवाड्यातल्या लातूर जिल्ह्यातल्या उदगीर ह्या गांवांत बांदिल्ल्या बुद्ध विहाराचें लोकार्पण करतल्यो। त्या भायर शासन आपल्या दारी आनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ह्या येवजणेच्या लावार्थ्यां वांगडा भासाभास करपाची आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यांच्यान ब्रुनोय आनी सिंगापूर ह्या देशांच्या 3 दिसाच्या भोंवडेर वतले। आयज नवी दिल्लींत विदेश मंत्रालयाचे सचिव जयदीप मुजुमदार हांणी प्रधानमंत्र्यांच्या भेटीचेर पत्रकार परिशदेंत माहिती दिली। ब्रुनोयचे सुलतान हाजी हसनल गोलतिया हांच्या आपोवण्या प्रधानमंत्री 3 आनी 4 सप्टेंबराक ब्रुनोयत आसतले। आपल्या भोंवडेंत ते दोनूय देशांमदीं राजनैतीक संबंद घटमूट जावचे हे खातीर भासाभास करतले अशें जयदीप मुजुमदार हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. Our ties have, and we have a dynamic strategic partnership encompassing diverse areas, from our shared history and people-to-people ties, which form an important link between us. Our trade and investment flows have shown a steady growth. We have robust defense cooperation and growing exchanges in culture and education. And we have identified new anchors of our partnership under the India-Singapore Ministerial Roundtable Framework. जननायक जनता पार्टीचे आदले फुडारी देवेंद्र सिंग बबली आणि सुनील सांगवान
हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयांत भाजपांत प्रवेश केलो. भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंग हांच्या उपस्थितीत ह्या फुडाऱ्यांनी पक्ष प्रवेश केलो. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या भाजपा प्रवेशाक लागून हरियाणात पक्षाची तांक वाडल्या अशें महासचिव अरुण सिंग हांणी सांगलें. आज श्री देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. संजय कबलाना जी, ये वहां पे बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं. उसी के साथ साथ जो आज सुनील सांगवान जी जो ज्वाइन किए हैं, आप सबको मालूम है कि आपके पिताजी श्री सतपाल सांगवान जी का जो हरियाणा में मंत्री थे, बहुत प्रतिष्ठित नाम है. आपका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है. आज 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है और 13 राज्यों में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. और तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बनी है. ये 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतल्या भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यालयात भाजप वांगडी अभियान मोहिमेक आयच्यान सुरवात जाली. देशव्यापी ह्या मोहिमेत नव्या वांगड्यांची नोंदणी आणि पोरण्या वांगड्यांचें नोंदणीकरण जातलें. ह्या मोहिमेंतले पयले वांगडेपदाची नोंदणी करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या मोहिमेक सुरवात केली. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी तांकां सदस्यत्वाचें प्रमाणपत्र दिलें आणि ह्या राष्ट्रव्यापी मोहिमेविशीं माहिती दिली. ये जो पहला चरण है सदस्यता का, वो आज प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों द्वारा. 25 सितंबर तक चलेगा और फिर दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होगा, 15 अक्टूबर तक चलेगा और फिर हमारी सक्रिय सदस्यता 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम सक्रिय सदस्यता का चलेगा. और संविधान के अनुसार सक्रिय सदस्य ही चुनाव में भाग ले सकते हैं. यह हमारी संविधान की रचना है. तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को किया जाएगा. हमारी सदस्यता मिस्ड कॉल से भी होगी, हमारी सदस्यता व्हाट्सएप चैट बॉट से होगी, हमारी सदस्यता वेबसाइट BJP.org से होगी, .org से होगी, हमारी सदस्यता QR कोड से होगी, हमारी सदस्यता नमो ऐप से होगी और हमारी सदस्यता पार्टी के पर्ची पर भी होगी. वो हाथ से भी की जाएगी ताकि कोई छूट न जाए, कोई वंचित न रह जाए, कोई छूट न जाए. और इस तरीके से हम 10 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य को हम पूरा करने वाले हैं. हे देशव्यापी अभियान 2 सप्टेंबर ते 9 नोव्हेंबर मेरेन पावण्याचेर चालीक लायतले. पयलो पावणो 25 सप्टेंबर मेरेन आसतलो. ह्या मोहिमे खाला नव्यान किमान 10 कोटी वांगडी नोंद करपाची मोख पक्षान दवरल्या. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखो हम भी हैं, जी हाँ.
खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सब तेरा रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करे हम न डरे, हम बेफिक्र लड़े, हम ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सब्र तू। कुछ न करे तो मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सब्र तू। दिसा उपरांत अमके उपकार पळया मुखावेले खबरो। गोंयच्या सगळ्या सीमेवेल्या तपासणी नाक्याचेर इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम सुरू करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। गोंय दोडामार्ग वेल्या सीमेर नूतनीकरण केल्ल्या पुलीस आउटपोस्टाच्या लोकार्पण सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या नव्या सिस्टमाक लागून गोंयांत येवपी आनी वचपी सगळ्या वाहनांचेर नजर दवरप शक्य जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें। ह्या कार्यावळींत थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांचे सयत वडील अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। ही सिस्टम आमी 5 बॉर्डरीचेर सुरवात करपाची थारायल्या आनी ताका लागून इंडियन IT ऑलरेडी आमचे सेल काम करपाक लागला। इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आमकां खूब बरो करपाक, दिस इज अ टेम्पररी। हांवें म्हटलां की पयलीं आमी 15 दिनी करता, तेच्या प्रशस्त अश्यो बिल्डिंग्स, तातूंतल्यान मागीर पुलीस डिपार्टमेंटाक, RTO डिपार्टमेंटाक, एक्सायज डिपार्टमेंटाक, APMC डिपार्टमेंटाक हांकां सगळ्यांक वेगवेगळी ऑफिसीस उरतली आनी वन टायम व्हेकल एकदां भितर आयली काय सगळेच व्हेकल चॅक केले काय परत गाडयेक तेकाय त्रास जावचो ना, लोकांकूय त्रास जावचो ना। म्हणजे खंयच्याच पद्दतीन हॅरेसमेंट हो भितर येता किंवा भायर येता ताका जावचो न्ही। कारण बींग अ गोवा इज अ टुरिस्टीक स्टेट, आमकां लोकांक वेलकम करपाक जाय, अतिथी भव म्हणून वेलकम करपाक जाय। ताजी गाडी म्हणजे भायर वयता आसतना सुद्दां आमकां परत परत चॅक करपाची गरज ना। ह्या सिस्टमांतल्यान आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आतां तरी हे फर्निश केले, हांगासर थोडे सिस्टम एका जाग्यार पडटले म्हणजे पुलिसां खातीर आसतले, पण परत एक्सायज उरलो, APMC उरलो, अशेंच सगळ्या म्हणजे 15 देवी पासून गोंया पर्यंत शारांतल्या आनी गांवांतल्या बायलांनी वेगवेगळ्या रुचीचे जिन्नस तयार करून स्वयंपूर्ण गोंयची संकल्पना चालीक लायल्या। बायलांनी आत्मनिर्भर जावप गरजेचें, जे वरवीं खऱ्या अर्थान आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंयचें सपन पुराय जातलें अशें मत दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये हांणी उक्तायलां। लायन्स क्लब दिवचल, शिक्षा विजन दिवचल हांच्या जोडपालवान दिवचलच्या नारायण झांटये सभाघरांत 5 दिसांच्या चवथ बाजाराचें उक्तावण डॉ शेटये हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार ते उलयताले। लायन्स क्लबाचे डॉ शेखर साळकर हांचे लेगीत उलोवप जालें। आणि अशी कितलीशीच जाणां आसा तुमच्याकडे एंटरप्रायझिंग क्वालिटी आसा धंदो करपाची, पण केन्ना परिस्थितीमुळे जायना, नाल्यार प्लॅटफॉर्म मेळना, फायनान्शियल कॅपॅसिटी नसता। हे जरी आज केलेले सगळे हे 3 दिसां पुरतीच विचार करू नका, तुम्ही विचार फुडलो करा। पूण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम आनी ओनली सेकंड टायम, आनी हे करून 2-3 ग्रूप आसा, ते ग्रूप म्हाका दिसता खास करून ते पणजे वतात एक्झिबिशन, प्रत्येक एक्झिबिशनाक वतात, दॅट इज एंटरप्रायझिंग। हांगा पासून तुका सगळोच धंदो तुका 100% जातलो अशें हांवूय सांगना, पण म्हाजी सिन्सियर लोकांक रिक्वेस्ट आसा, खास करून हांव पयलीं सांगता, म्हज्या घरांत जितके नेवरे जाय हांव करूं केल्ले खरेदी। आज हांव म्हाका प्रोग्रामाक वतलो, सो फाल्यां हांव 2 वरांनी खरेदी करता, हांव सगळे हांगच्यानच खरेदी करता। सो त्या वेळार आमदार येयला तेन्ना हांव सगळ्या भितरकारांक मयेंद्र लोकांक म्हणटा, भितर तालुक्याचो प्रोग्राम आसा, की सगळ्यांनी ह्या बायलांची उर्बा वाडोवपाक, हांकां सपोर्ट करपा खातीर हांगा येवपाचें। MLA पुढाकार घेतलो, लायन्स क्लबाचो आमचो हॉल आनी जिमखानाचो हॉल आहा, हो आमी बऱ्या कारणा खातीर वापरूंक शकले। आनी इट इज अमेझिंग टू सी इतकी बायलां आपलो आपलो बिजनेस घेवन हांगा आयिल्लीं आसा। आनी म्हाका दिसता 34 खातीर हाज्या सारको बेस्ट ओकेजन ना
तुमकां एक सिंगल हॉलान तुमकां डिफरंट नवीन नवीन कितें कितें पदार्थ बायलांची स्वता करतात ती तुमकां कळूंक मेळटली. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज विमेन एम्पावरमेंट. हाच्या सकाळी एम्पावरमेंट काय जावंक शकना कित्याक तीन गट आसात आनी तीन आमच्या हातान पयशे वता. दे कॅन मॅनेज द हावस मच बेटर दॅन एक घोवाच्या हातान पयशे दिवप म्हणजे जालें. तुमकां आनी सांगना हांव फुडलें कांयच. पूण बायलेच्या हातान जर पयशे गेले जाल्यार शी कॅन रियली मेक द हावस इन अ ब्युटिफूल होम म्हणटा. या कार्यावळीत उद्योजक सिद्धार्थ झाटे, विश्वास गांवकर, रंजना वेंगणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या 5 दिसाच्या चवथ बाजारात 50 स्टॉलां आसात, जातूंत वेगवेगळे आपवावरपी बायलांच्या गटांनी केल्ले खाद्यपदार्थ, कपडे, आरासेचें सामान, हेर मसाल्या सारखे घरगुती वस्तू विक्रे खातीर दवरल्यात. पेट्रोलांत 20% इथेनॉल मिसळपाची मोख भारतान दवरल्या आनी ते वेळे पयलीं पुराय जातली असो हावेस केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उक्तायला. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या जैव उर्जा आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते उलयताले. जैव इंधनाक अधिकाधिक उर्बा मेळची हे खातीर केंद्र सरकार वावुरता अशें तांणी सांगलें. The government is committed to advancing alternative fuels such as ethanol for future automobiles. I am pleased to share that after requests from my senior colleague and our inspiration, Shri Gadkari ji, oil marketing companies have launched E100 fuel at over 400 retail outlets across the country. The government is actively contributing with the automobile industry to develop vehicles compatible with ethanol. प्रदूषणाक आळो घालपी इलेक्ट्रीक वाहनां खरेदी करपा कडेन लोकांचो कल वाडला आनी ह्या वाहनाक लागून जैव इंधनाक सरकार तेंको दिता अशें केंद्रीय रस्ते येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हळां. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या जैव उर्जा आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते उलयताले. पुराय संवसारभरांत प्रदूषणाची समस्या गंभीर जाला आनी त्या टाळपा खातीर जैव इंधन आनी इलेक्ट्रीक वाहनां हांचें म्हत्व आसा अशें गडकरी हांणी नमूद केलां. अर्थीक वेवहार्यता, तंत्रगिन्यान, कच्च्या मालाची गरज आनी बाजार उपलब्धता जैव इंधना खातीर भोव गरजेचें अशें मंत्री गडकरी हांणी सांगलें. ह्या कार्यावळीक केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. And because of reducing import and encouraging the biofuel, I am confident that the most important beneficiary will be the agriculture sector, which will get the benefit from it. And biofuel is the most important sector where it is going to beneficial to agriculture, rural, tribal economy. And that is to be most important thing which is related with our economy. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. कदी एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई. ख्वाबों में देखा तुझे तंग रह गया, नादा परिंदे को पंख मिल गया, बेरंगी जिंदगी को रंग मिल गया, आवारा था जीने का ढंग मिल गया. अपने स्टाइल से लिखी है खुद तुमने अपनी तकदीर, शारिफ तोशी हम दोनों ने दिया है तुमको तीर. राजा बन के आना रे, मोहे लेके जाना रे, मोहे लेके जाना रे, छम छमा छम छम. अगर आप एज एन आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं टिकट लेके आपका शो देखने आऊंगा. सुरों का एकलव्य सीजन 2 जल्द आ रहा है सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत अमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. CIIच्या वतीन आयज मुंबयत फायनान्सिंग 3.0 ह्या विशयावेल्या शिखर परिशदेचें आयोजन केलां. भारत सरकाराचे मुखेल अर्थीक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन हे ह्या परिशदेक हाजीर आशिल्ले. अर्थीक विभागाचे सचिव अजय सेठ, सेबीच्यो अध्यक्ष माधव पुरी,
SBIचे अध्यक्ष CS शेट्टी हे लेगीत ह्या परिशदेंत वांटेकार जाल्यात. भारताच्या आर्थीक उदरगतीच्या दिकेन वेगवेगळ्या पारंपरीक आणि नव्या युगाच्या निधी मॉडेल्साचेर चर्चा करपा खातीर ही शिखर परिशद आयोजीत केल्या. IC 814 कंदहार हायजॅक ह्या वेब सिरीज वेल्यान वाद निर्माण जाल्ल्याचे फाटभुंयेर केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान वेब सिरीज प्रसारीत करपी नेटफ्लिक्साच्या मुखेल्याक नोटीस धाडल्या. ह्या वेब सिरीज प्रकरणात स्पश्टीकरण दिवचें अशें मंत्रालयान नमूद केलां. ही वेब सिरीज कंदहार विमान अपहरणाचेर आदारीत आसा आनी तातूंत आतंकवाद्याची वळख आनी नांवां बदलल्या कारणान वाद निर्माण जाला. ताचेर जाप दिवपा खातीर निर्मात्याक ही नोटीस धाडल्या. वक्फ बोर्डा संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे आमदार अमातुल्ला खान हांच्या राबित्या घराचेर ईडी म्हळ्यार सक्तवसुली संचालनालयान आयज धाड घाली. सुमार 5 वरांच्या चवकशी उपरांत ईडी अधिकाऱ्यांनी आमदार अमातुल्ला खान हांकां अटक केली. अमातुल्ला खान हे वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आसतना बोर्डान केल्ल्या नियुक्त्यांत घोटाळो जाल्ल्याचो दुबाव आसा. तशेंच वक्फ बोर्डाच्यो सुमार 100 कोटी रुपयाची मालमत्ता पावणेर दितना तातूंत अनियमितता आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान ईडीन ही कारवाय केल्या. भारतान 6 बांगलादेशी विद्यार्थी फुडाऱ्याचेर बंदी घातिल्ल्याचो दावो करपी खबर विदेश वेव्हार मंत्रालयान भायर मारल्या. भारतान अशी खंयचीच बंदी कोणाचेर घालूं ना अशें मंत्रालयान स्पश्ट केलां. अशाच तरेची फट म्हायती दिवपी खबरीचेर माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान लेगीत खंडन केलां. कुशळ भारत येवजणे खाला गिरायक सेवा प्रतिनिधींची नियुक्ती जातली आनी तांकां 28,000 रुपया मानधन दितले अशी फटीची म्हायती दिवपी खबर मंत्रालयान भायर मारल्या. गाझा पट्टींत 6 पुलिसांच्या मरणा उपरांत इस्रायलान हजारांनी लोकांनी रस्त्याचेर देंवन सरकारा आड खर आंदोलन सुरू केलां जाल्यार इस्रायलाच्या व्यापारी संघटनांनी व्हडा प्रमाणांत बंद पुकारून लोकांनी आंदोलनात वांटो घेतलो अशें आवाहन केलां. ओलिसांची सुरक्षीत सुटका करपाक सरकार अपेशी थारिल्ल्याचे सांगून हे आंदोलन सुरू आसा. खुबशा आंदोलन करप्यांक पुलिसांनी अटक केल्या. झूज विरामाक जाल्लो कळाव आनी झूज हाताळपाचे पद्दतीचे आड जनतेन सरकारा विरोधान हे आंदोलन सुरू केलां. सप्तकाच्या सुरवेक आयज मुंबय शेअर बाजारांत पयल्याच फावट बाजारांत 82,700 अंकाचो विक्रमी पावंडो हुंपलो. लोकसभा वेंचणुके उपरांत अर्थीक मळाचेर घडामोडी थंड जाल्ल्यो मात आयच्या शेअर बाजाराच्या तेजीन अर्थीक घडामोडी पूर्वपदाचेर आयिल्ल्याचें स्पश्ट जालें. राष्ट्रीय शेअर बाजार म्हळ्यार निफ्टी निर्देशांक लेगीत आयज वाडलो. निफ्टी आयज 25,333 अंकाचेर पावला. पॅरिस पॅराऑलिंपिक सर्तींत आयज 5व्या दिसाक बॅडमिंटन सयत हेर खेळा प्रकारांत भारतीय खेळगड्यांनी आयज बरी सुरवात केली. बॅडमिंटन दादल्यांच्या एकोड्या SL3 श्रेणीचे भांगरा पदक नितीश कुमार हाका फावो जालें. ताणें ब्रिटनाच्या डॅनियल बेथेल हाका 21-14, 18-21, 23-21 अशें हारोवन हें पदक जिखलां. आयज राती जावपी दादल्यांच्या एकोड्या SL4 श्रेणीच्या निमाण्या खेळांत सुहास यतिराज फ्रांसाच्या लुकास मजूर हाचे वांगडा खेळटलो जाल्यार कांस्य पदका खातीर सुकांत कदम खेळटलो. पॅरा बॅडमिंटन खेळगडो तुलसीमठी मुरुगेसन हांणी आनीक एक पदक मेळयलां. आतां मेरेन भारतान वट्ट 2 भांगरा, 3 रुप्या आनी 4 कांस्य पदकां अशीं 9 पदकां जिखून 22वी सुवात मेळयली. महाराष्ट्रांतल्या मराठवाड्यांतले कांय जिल्हे तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश वाठारांत उटंगराचो पावस सुरू आशिल्ल्यान पुराय जनजीण विस्कळीत जाल्या. मराठवाड्यांतल्या नांदेड, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, बीड, धाराशिव ह्या जिल्ह्यांत उटंगराचो पावस सुरू आसा. कांय जिल्ह्यांनी हुंवाराची परिस्थिती आयिल्ल्यान लोकांक सुरक्षीत थळाचेर हालयल्या. खुबशा गांवांनी उदक भरिल्ल्यान येरादारीचेर ताचो व्हड परिणाम जाला. कांय जाग्याचेर ढगफुटी सारको मजगती फाटल्या 3 दिसां सावन सेगीत पावस पडत आशिल्ल्यान आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणांत लेगीत जनजीण विस्कळीत जाल्या. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवंत रेड्डी आनी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्राबाबू नायडू हांचे वांगडा दूरध्वनी वेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. हुंवारग्रस्त वाठारांत मजत कार्य झुजा पावंड्यार सुरू आसा. कांय रेल्वे रूळ व्हांवून गेल्ल्यान रेल्वे येरादारी लेगीत खंडीत जाल्या. भारतीय हवामान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हवामाना विशीं अदीक म्हायती दिली. देखिए पिछले कुछ दिनों में एक डिप्रेशन बना हुआ है जो कल भी था, आप कहें तेलंगाना एडजॉइनिंग एरिया में, उसके प्रभाव से कल तेलंगाना और मराठवाड़ा जो महाराष्ट्र रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ है. इसके लिए हमने रेड अलर्ट भी दिया हुआ था. आज थोड़ा सिस्टम और वेस्टवर्ड मूव कर गया तो उसके प्रभाव से अगर जो आप पिक्चर से देखेंगे हमने जो रेड अलर्ट कवर किया है वो गुजरात रीजन,
मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कवर कर रखा है। तो हमारा अनुमान यह है कि आने वाले 2 दिनों में गुजरात रीजन में वहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में आज निमाणेकडेन परत एक नजर मारूया आजच्या मुखेल खबरांचेर। केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत आयज शेती विद्यापीठा पोषण आहार रेल्वे उदरगत ह्या सारकेल्या विशयांचेर जाला निर्णय। बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या माहिती। भारतीय जनता पक्षाच्या वांगडी अभियान मोहिमेक आयच्यान जाली सुरवात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्षाचे पयले वांगडी। गोंयच्या सगळ्या सीमेवेल्या तपासणी नाक्यांचेर इंटिग्रेटेड बॉर्डर मॅनेजमेंट सिस्टम जातली सुरू। गोंय दोडामार्ग पुलीस आउटपोस्टाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली माहिती। गोंयांतल्या वावुरपी बायलां गटांनी चवथी निमतान तयार केल्ल्या जिन्साच्या दिवचले चवथ बाजाराक जालें उक्तावण। 5 दिसाच्या चवथ बाजाराक जाली सुरवात। पॅरिस पॅराऑलिंपिक खेळा सर्तीत बॅडमिंटन दादल्यांच्या एकोड्या गटात नितीश कुमार हाका फावो जालें भांगरा पदक। राष्ट्रपती प्रधानमंत्र्यांनी भेटयली परबी। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।